मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. गुड मॉर्निंग न्ही, दनपारचे 1 जाले. म्हागेली घडयाळ अजून गुड मॉर्निंगाचेरच अटकल्या. तर हॅलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आमी बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर तुम्ही म्हणटले आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो इतलो लेट का म्हणून. तर हय, आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करपाक खूब लेट जालो, खूब टायम जालो. 1 जावपाक येयली आतां, म्हणल्यार दनपारचे 1 o'clock जावपाक येयली. आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें जस्ट स्टार्ट केला इन सेन्स आतां जस्ट शावर बी घेवन येयला, बरें फ्रेश बी जावन मागीर व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करुया म्हटलें. तर कितें जाता जाणा, ह्या दिसांक थंडी भरपूर पडटा. सो सकाळ फुडें कितें उदकांक हात घालपाक कितें काम करपाकच बेजार येता. आनी मागीर अशें आळस जाली की ना, एकदां अशें करून काम करपाक मन ना, कितें जालें की ना मागीर ती कामां न्ही तशीच लांबायेर पडटा. आनी मागीर टायम जो आसा पळय तो जायत वयता, लेट जाता मागीर कसलेय कामाक. सो आयज न्ही हांवें म्हळ्यार मायंडसेट करूनच दवरलेली, एनी हांव कितेंय जावं म्हाका आयज देवाचो रूम जो आसा पळय न्हू तो क्लीन करपाकच जाय म्हणून. हांव पळयात देवा रूम आयज हांवें सकाळीं क्लीन केलो. सकाळीं इन सेन्स अशें चिंतलेलें की बेगीन उठून ब्रेकफास्ट बी करून, म्हळ्यार झाडू बिडू मारून सगळें करून मागीर न्ही देवा रूम क्लीन करतलें अशें म्हणून न्हांवचे पयलीं. आनी काल शिवराक आशिल्लें न्ही, सो ताका लागून. तर सकाळ फुडें अशें जालें की कितें काम करपाक मनच येना, उदकान हात घालपाक बेजार येवपाक लागलो. म्हळ्यार कितें जाता आतां देवा रुमाक कितें काडप धुवप पुसप अशें करूं जाता न्ही. सगळे टायल्स बीन जे आसा पळय न्हू, 4 वटेच्यान टायल्स आसा, 4 न्ही 3 वटेच्यान. सो ते सगळे टायल्स बी जे आसा पळय ते पुसोवपाक पडटा. धवे न्ही ते थंय दाट जातात, ते पुसयता करता मागीर उदकान हात घालपाक मनूच येना जालें. आनी मातशें रावन करून टायम जालो. सो मागीर एकदाचें म्हटलें चल आसूं, बाकीचेंय काम करपाक जाय न्ही अशें म्हणून निवळ करून घेतलें. आतां तुमी अशें चिंतनाकात, लास्ट टायम जेन्ना हांवें सांगलें पळय न्ही की देवा रूम न्हांवचे पयलींच क्लीन करता अशें म्हणून, मागीर म्हाका म्हटलें ना न्हांवनासतना तूं देवाक कशें हात लायता काय म्हणून. तर हांव देवाक हात लायना, बाकीचे जे कितें 3 वणटींक टायल्स आसा ते पुसयता. आनी आमच्या न्ही देवाऱ्याक जो स्लॅब आसा पळय न्हू, जेचेर आमी मुर्ती फोटो दवरल्या पळय न्हू, तेजे सकयल आनी एक स्लॅब आसा, जेचेर आमी देवाचें सामान जे डेली यूज जाता, कापूस, उजवाती, देवाचो तांब्यो, म्हळ्यार अशें पिंजरीचें आयदन हें ते सगळें दवरता. आनी तेच्या पोंदाक जमनीर न्ही आनी एक हें आसा, म्हळ्यार अशें बॉक्स अशें. सो थंय आमी बाकीचें सगळें दवरिता देवाचें सामान. सो हांव कितें करता ते सगळे टायल्स पुसयता, 2 स्लॅब जे आसा पळय ते पुसयता, पोंदाक सगळे जमनी कडेन बी सगळें निवळ करता. आमचो बारीक न्ही तो देवा रूम, सो ते सगळें काडून न्ही पुसून हांव निवळ करता. आनी जो स्लॅब आसा पळय न्हू, जेचेर आमी देवाच्यो मुर्त्यो दवरता, तो मागीर कितें करता, हो न्हांवता आनी आपूण पुसयता देवाच्यो मुर्त्यो. जाता जे स्लॅबार देवाच्यो मुर्त्यो बी दवरता पळय तो स्लॅब सगळो तो हो पुसयता न्हांवून बी. मागीर तो सोमतेच पुसयता सगळें निवळ करता, देवाचे फोटो बीन, आनी सोमतेच मागीर देवाची पुजा करून घेता. आमी एवरी टायम जेन्ना पुसता पळय न्हू तेन्ना तशेंच करता. ताका लागून हांव कितें करता, न्हांवनासतना सकयल ते सगळें काडटा, कित्याक की न्हांवपाक गेलें न्ही मागीर लेट जाता, मागीर हेका पुजा करपाक टायम जाता न्ही, ताका लागून. आनी ते सगळें धुल्ल बी आसता. आनी मागीर ते धुल्लाक सगळें हें केलें की ना, घरां धुल्ल अशें करून कितें केलें, निवळ बिवळ केलें मागीर इचींग जाता न्ही, ताका लागून न्हांवचे पयलींच करता. आनी ताका लागून मोस्टली हांव पयले दिसा, ज्या दिसा आमी शिवराक आसता पळय न्हू, तोच दीस असो चूज करता. मागीर अशें सोमार, ब्रेस्तार, शेनवार आमी शिवराक न्ही, म्हागेलें चडशें क्लीन करप मंगळाराक, शुक्राराक नाजाल्यार आयताराकच आसता, कित्याक पयले दीस आमी शिवराक आसता न्ही, सो हें जाता. आनी हरशीं म्हणून आमी देवाक हात लायना न्ही, हो करता न्हांवून बी मागीर. सो ते सगळें क्लीन करून घेतलें. आनी ते क्लीन करता मागीर म्हाका टायम जालो. सो ते मागीर आयदनां धुवूं, मागीर ते देवाचे फोटो पुसपाक वेगळो कपडो, बाकीचे टायल्स पुसपाक वेगळो, ते सगळें धुता करता टायम जालो. रांदलें बीन सोमतेच आनी मागीर न्हालें. आयज सोमतेच रांदून बीन नासलें. एवरी टायम कितें जाता, न्हावन धुवन सगळें मागीर रांदपाचें करता. आनी आयज सगळें रांदलें बीन आनी जस्ट आतां शावर घेतलो आनी पयलीं म्हणल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करुया अशें म्हणून. सो रांदून जालें म्हाजें, दाखयता तुमकां. शिताक तांदूळ घातले आनी नुस्त्याचें हुमण बी केलां. सो चलात या किचनान, दाखयता तुमकां. अशें सदांच हांव अशें म्हणटा, चल या रांदपाक या किचनान म्हणटालें न्ही, आयज म्हणटा चल या तुमकां दाखयता म्हाजें रांदून जालें तें म्हणून. सो चलात या भितर. सकाळची असली थंडी खाता, 11, 11:30 जाता म्हणल्यार वत येयल्यार बसून थंडी खाता. आनी आतांच न्ही मातशी अशें हें जावपाक लागलां, म्हणल्यार कशें किचनान बी काम केलें, शावर बी घेतलें न्ही, आतां मातशें अशें स्वेटींग जाल्ल्या भशेन जाता, बट गरमी जायना.
सो रातची बी भरपूर थंडी पडटा आमकां तरी भितर रुमान तितली कळना. आतां कोणा नळ्याचें घर बी असलें भरपूर कळटा. मा म्हणटा थंडी भरपूर पडटा सकाळ फुडें उठक जायना म्हण. आमकां भितर तितलें कळना. वत पळयात कसलें कडाक्याचें आसा तें. आनी म्हाजी फुलां पळयात काळ बरी फुल्ल्या ती. थोडोच आनी थोडेच दीस फुलतली मागीर हें जातली बंद जातली. बरी फुलता बरो वास येता असो घमघमीत. गॅलरीन गेलो की सांजचो चड येता सकाळचो आतां तितलो ना वताचेर. आनी हे ज्यो नव्यो कुंड्यो लायिल्ल्यो त्यो म्हाज्यो. सो चला ते दाखयता. आयज संडे हो बीन आसा घरा कडेन. हें कितें रे ऑरेंज खंयचे घेवन बसला. हां नैवेद्याचे. सो देवा रूम हांवें क्लीन केलो सगळें कांय आनी हें ना करूच ना म्हणून मागीर तशेंच हें जाता. पूण मोबायलार बिजी दाखयता तुमकां भितर किचनाक. हें हांगासर न्ही रांदपाचें चालू आसा. शिताक तांदूळ घातले जस्ट म्हटल्यार एक 5 मिनटां पयलीं तुमकां म्हटल्यार व्हिडियो स्टार्ट करपाक येवचे पयलीं तांदूळ घातले आनी व्हिडियो स्टार्ट केला. सो टायम आसा न्ही शिताक. आनी बाकीचें म्हजें रांदून जालें. ही काल जी पाव भाजी केल्ली पळय न्हू ती तुमच्या वांगडा रेसिपी जी शेअर केल्या ती हांवें तुमी पळोवना जाल्यार रेसिपी म्हाजी चॅक करपाक शकता. ती काल केल्ली न्ही इतलीशी उरल्या ती आतां हांवें गरम करून सकाळीं दवरल्या. हें व्हडल्या रोकडें आशिल्लें तो हितून काडून दवरलें. सो आतां म्हाका दनपाराक ती खावपाक जाय म्हणून. आनी हें हांगासर बांगड्याचें हुमण केलां बरें तेफळां बी घालून. आनी आतां ही पाव भाजी हांवें म्हाका शीत नाका म्हणलें हेका. म्हाका पाव भाजी जाय खावपाक. आनी तेच्या वांगडा हांवें पीठ जें आसा पळय न्हू तें घालिल्लें चपाती करपा लागून. सो हांव चपाती आनी हें खातलें. काल पाव आनी भाजी खाली न्हू आयज चपाती आनी भाजी खातलें. सो म्हाका चपाती वांगडाय बी ही पाव भाजी जी करता पळय न्हू बॉम्बे पाव भाजी ती बी म्हाका खूब आवडटा चपाती वांगडा. सो ताका लागून चपाती हे हांगासर चणे फुगपाक घातल्या. कोंब काडपाक जाय सोमाराक मागीर हेंची भाजी करतलें चण्याची. कोंब आयिल्लें सो ताका लागून हें फुगपाक घातलें सकाळीं. तें आतां आनी थोड्या वेळान मागीर उदक न्हिसतान दवरतलें. आनी ही हांगासर सुंगटां जी आसा पळय न्हू ती मॅरिनेट केल्या भाजपाक लागून. सो आतां पयलीं म्हळ्यार चपात्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो करपाक घेता. सो पयलीं चपात्यो करपाक लागले की ना मागीर चपाती भाजता म्हणल्यार नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें बी भाजून जातलें न्ही. 1 o'clock सुमार जालें सारकें 1 जालें. मागीर खूब लेट जाता न्ही नुस्तें भाजतना चपाती करता मागीर देड बी जातलें. मागीर जेवपाचें तो सामको बिजी. आयज संडे न्ही सुटी तेका न्ही रे. सो बसला तो. तर हांव चपाती बी ज्यो आसा पळय न्हू ते पयलीं करून घेता आनी मागीर जेवपाचें. सो सुंगटां मागीर फ्राय करता. ती घण जातकीर बरी लागना न्ही अशें म्हणून पयलीं चपातेक हात घालता. चपाती भाजता मागीर सुंगटां भाजपाचें. आनी अशें करून बारीक बारीक सकाळ फुडें उठून कामाक हात घातलो की जेवणाक मातसो एक 10-15 मिनटां लेट जातात. वयर सकयल टायम जाताच. सो चला तर हांव करून घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां. सुंगटां फ्राय खूब दीस जालो म्हाका सांगात आशिल्लो की नुस्तें जें आसा तें तें ह्या तेलान फ्राय कर ह्या तेलान फ्राय कर म्हणून. कसलें तेल तें कोकोनट ऑयल. सो हें करप जायच नाशिल्लें म्हळ्यार कितें यादूच उरनाशिल्लें. तेल घातलें की ना मागीर याद जाताली एवरी टायम. सो आयज याद दीन हें तेल जें आसा पळय न्हू तें हांवें घातलें. वास बी बरो येता घमघमीत आनी कितलें प्युअर पळयात उदका भशेन दिसता. हेंनी म्हाका मान दिल्लें तेल जें आसा तें मान काडून हाडलेलें. काडून हाडलेलें हें तेल. सो आशिल्लें तशेंच पळय दिवाळे कडेन दिल्लें म्हाका. सो हांव हेका म्हणलें चल भाजून पळोवया. हांव सदां म्हणटा न्ही अशें म्हणून म्हटलें चल भाजया अशें. सो हें कितें एक्चुली म्हाका अशें करून तेल घरान जाय तशें न्ही जेन्ना पांय दुखता तकली दुखता जाल्यार जाय पडटालें अशें म्हणून दिल्लें. सो तशेंच आशिल्लें यूजूच करून नाशिल्लें. हांव तर केंसांक घालच ना. हो बी घालना आतां. पयलीं घालतालो तें आयज हें केलें यूज केलें. कितलें प्युअर पळयात. सो कितली नाल्ल ती पळय सुंगटां भाजलें मस्त अशें. वास बी बरो येयलो घमघमीत. कितें खबरच तुका भूक लागली म्हणून इतलें स्लो उलयता तें आनी शुअर जालें हांव खरेंच तुका भूक लागली म्हणून. सो जावं सगळें रांदून जें आसा पळय न्हू तें जालें. चपाती बी केल्यो जस्ट सुंगटां आतां घातल्या.
चल बाय. चलो जेवता पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तेल लागले हातीक. आज संडे न्ही. आयज बी हांवें परत हेकाच मार्केटांक धाडपाचो विचार केला. डिसिजन घेतला. डिसिजन संडे कितला हाऊस गेलो. तीन न्ही सेकंड संडे. हाँ हय हो तिसरो संडे. एक संडे तूं नाशिल्लो कारवार गेल्लो एक संडे आनी कितें अशें करून. सो ए बॅग तूं काय सामान हाडून दिलें कितें सीट निवळ करता कपडो आसा मरे थंय. सो आयज बी म्हटल्यार हेका तूंच चल अशें म्हणून मार्केटांक. तर हो वता संडे बाजार हाडपा. परत एकदां सांगता जे कितें हांवें लिस्ट तुका वॉट्सॅप केलां तेच घेवन यो. ना हें बरें दिसलें ना तेणें घे म्हटलें अशें म्हणून ना. हां नाल्यार मागीर कितें म्हणटा ना तो मिरसांग वर म्हणपा लागलो कारण मिरसांग हाडली ना ती बरी दिसलेली अशें म्हणटा. व्हरून दिवया खंय. पळोवया आयज कशी कितें भाजी घेवन येता ती. एक्चुली म्हाका यो म्हणटालो हो आपयतालो. यो करून फाटी लागलेलो म्हाज्या. हांवेंच म्हणलें ना आसूं तूं चल म्हणून. संवय बी जावपाक जाय न्ही. म्हाज्यानी फाटल्यान लागलेलो यो म्हणून. हांवें म्हटलें ना हांव येना तूंच चल अशें म्हणून. बेजार येता म्हाका हे दिसा. संडे मार्केटां वचो म्हळ्यार कित्याक बेजार येता खबर. हरशीं मार्केटां वचूं बेजार येना फक्त संडे मार्केट जे आसा पळय न्हू तें वचूं बेजार येता. सो म्हणून म्हटलें आसूं हांव येना तूं चल म्हटलें हेका. गेला आतां पळोवया कशी कितें भाजी बी घेवन येता तें. आनी एक्चुली न्ही म्हाका फाल्यांची थोडीशी तयारी करपाक जाय. म्हटल्यार अशें डिसायड केलां की केक बी जो आसा पळय तो भायल्यान हाडचें ना. ऑर्डर करचें ना. ऑर्डर करूच ना हांवें आनी भायल्यान हाडचो बी ना. सो हांवूच घरा कडेन करतलें अशें म्हणून. लास्ट टायम क्रिसमसाक केल्लो न्ही रवा केक सेम केक जो आसा पळय तो परत करतलो. हेका आवडलो. सो ते म्हाका तितूंतलेच न्ही थोडेशे आयटम्स जाय आशिल्ले लायक इनो एंड ऑल. सो ते म्हटल्यार हेका घेवन येतो. आनी हांव तेज्या पयलीं म्हटल्यार साखर बारीक बी करपा जाय तो रवो बारीक करपा जाय तें सगळें करून घेता अशें म्हणून. तो म्हटल्यार तूं घेवन यो म्हटल्यार हेका. तर गेला लिस्ट दिला बरोवन. पळोवया कशें कितें घेवन येता तें. आनीक आतां तुमी म्हणटली एनिवर्सरीचो काय प्लॅन ना का म्हणून. तर सद्या तरी फाल्यां काय प्लॅन ना. कित्याक की फाल्यां मंडे न्ही वेज आनी खंय वचून बी कांय उपयोग ना मंडे. कित्याक मागीर हो न्ही जेवपाक बी खंय भायर गेले न्ही मागीर वेज बेजारता. सो तेका लागून ट्युजडे पळोवया कशें कितें प्लॅन जाता. तो मेजर असो कांय प्लॅन ना. लास्ट इयर बी तुमकां खबर आसा आमी एनिवर्सरीक हांगा गेल्ली कोल्हापूर. अंदू तसो कांय प्लॅन ना मेजर असो खंय भायर वचपाचो बीन. कित्याक की पयरूच नोव्हेंबराक ट्रीप करून येयला आनी आतां आनी बेगीन प्लॅन ना सद्याक अशें म्हणून रावल्या. पळोवया कसो कितें जाता तो. आजून तरी आयज 5 तारीख न्ही. आयचो फाल्यांचो दीस आसा. परवा कितें करपाचें तें पळोवया. आनी सांगूं जायना रातया भितर बी कितें प्लॅन जावं शकता. आनी आमचें तशेंच तें हांवें कितें म्हणलें हेजो मूड येयला म्हटलें जाल्यार चल्ली ना. हेणें कितें म्हटलें म्हाजो मूड येयला जाल्यार चल्ली. तसलें न्ही सद्याक तरी कांय प्लॅन ना. पळोवया कशें कितें जाता तें मुखार. सद्याक हांव थोडेशें वयता म्हळ्यार प्रिपरेशन बी जें आसा पळय न्हू तें करून घेता. ही पळयात हांगासर म्हाजें केकाचें प्रिपरेशन जी आसा पळय न्हू ती चालू आसा. सो सगळे इन्ग्रेडियंट हांवें घालून मिक्स बी केले. मागीर याद जाली म्हाका आतां बॅटर दाट जालें न्ही अशें करून दूद घालपाक वचलें. यादच ना की हांवें हेका दूद हाडपाक सांगलां म्हणून. सो तें आतां दूद घालतलें हांव हितून. आनी बॅटर जें आसा पळय तें मागीर एक 10 मिनिट्स रेस्ट करपाक दवरतलें. सो हो पावलो खंय 1-2 मिनटान पावतलो. सो मागीर वयल्यान डेकोरेट करपाक काजू बियो दवरल्या. थोडोसो साखरेचो पावडर आनी हें टुटी फ्रुटी. सो हें बॅटर न्ही आतां मातशें दूद घालून पातळ करपाक जाय. आनी युजली न्ही म्हाका हीच रेसिपी जी आसा पळय न्ही केकाची ती इजी दिसता आनी बरी बी दिसता करपाक. म्हणल्यार कशें जाणा रोखडी बीन जाता आनी टेस्टी बी जाता. चड एफर्ट्स बी पडना. इन्ग्रेडियंट बीन जे कितें आसा पळय तें सगळें सोदपाक जाय. हें हाडपाक जाय तें हाडपाक जाय तें ना घरांत जें आसा पळय तेतूर जाता. सो आतां हें दूद घालपाचें हितून. मागीर बॅटर एक 10 मिनट रेस्ट आनी मागीर कुकरान घालून हांव न्ही हें करून घेतलें बेक करून घेतलें. सो हो पावलो म्हणटालो पळोवया 2 मिनटान आयलें की मागीर हें सगळें करून घेता. आयज येता आसतना दूद घेवन आयिल्लो न्ही तर म्हणूंक लागलो तुज्या केकाक दूद जें वापरलां पळय तें वापरून उरलां जाल्यार आपल्याक इल्ली दुदाची च्या जाय म्हणपाक लागलो. चडशें आमगेर तुमकां तर खबर आसा दुदाची च्या बी जी आसा पळय ती आसना पिवप. म्हणल्यार आमी करना दुदाची च्या.
म्हाका तर लायकच ना. हो बीन आतां पयलीं पितालो आतां आपल्याक बी नाका म्हणटा दुधाची च्या जी आसा पळय ती. मोस्टली आमची ब्लॅक टीज सकाळ फुडें आमगेर आसताच. ब्लॅक टी सांजची केन्ना हो जर आसलो घरा कडेन बी जाल्यार नाजाल्यार व्हडलीशी आमकां सांजची च्यायेची गरज अशी ना. तर च्या कर म्हणटा म्हणून च्या केली. हेका केली म्हणून म्हाकाय बी केली वांगडाच. तर च्या पिवपाक बसली आमी हांगासर आनी हेका म्हटलें एनिवर्सरी आमची, आमी फर्स्ट टायम अशें जालें की आमी कांय प्लॅन करूं ना अशें म्हणून. सो आतां ऑन द स्पॉट मेजर कांय प्लॅन असो करपाक शकना. म्हटल्यार कितें आतां फाल्यां आमची एनिवर्सरी, तर आतां रातचें हांगासर सांजचें बसून अशें कितें प्लॅन करया चलया अशें म्हणून उठून वचपाक शकना. खंय वतलो न्ही जाल्यार एटलिस्ट एक 24 वरां तरी मिनिमम जायच. घरदार आसा, संवसार आसा, काम धंदो आसा, सगळें आसा, सगळो सेटअप करून सगळो विचार करून भायर सरपाक पडटा न्ही. तर सकाळ फुडें जें आसा पळय न्हू फाल्यां हेका काम आशिल्लें हाफ डेक. म्हळ्यार आमचो असो प्लॅन नाशिल्लो न्ही एनिवर्सरीचो. सो हेका एक मेजर अशें काम आशिल्लें हेचें. सो हो सकाळ फुडें भायर सरपाचो आशिल्लो म्हणून म्हटलें चल आसूं हेका हेचें काम करूं. सांजचो जो आसा पळय न्हू तो हांवें मागीर मातसो असो बारीकसो एक प्लॅन केलो. एक प्लॅन इन सेन्स एक गोश्ट आशिल्ली जी मायंडान आशिल्ली खूब टायम पयलींच्यान. सो म्हटलें चल तेजेर काम करया. एनिवर्सरी निमतान तें तरी जावन पडटलें न्ही अशें म्हणून चिंतून तर दवरलां. सो पळोवया आतां कशें कितें जाता तें. त्या टायमाचेर त्या सिच्युएशनाचेर डिपेंड की तें काम मुखार कशें जातलें कितें जातलें तें. सो होप करता जशें चिंतलां तशें जातलें अशें म्हणून. आतां तुमी म्हणटलीं आमकां सांगना तर सांगता. अशी खंयचीच गोश्ट ना जी तुमचे कडेन लिपयल्या जाल्यार तुमकां खबर ना अशें म्हणून. तर म्हाज्या भशेन तुमी बीन हॅप्पिली आनी एक्सायटेड रावन वेट करतली खबर आसा म्हाका. हांव बीन खूब एक्सायटेड आसा फाल्यांचो जो प्लॅन आसा पळय न्हू तेज्या खातीर. सो तुमी बीन खूब एक्सायटेड आसतली की फाल्यांचो व्हिडियो पळोवपा खातीर आनी कितें आसा अशें जें हांव इतलें एक्सायटेड रावन तुमकां सांगता की हांव खूब एक्सायटेडली वेट करता अशें म्हणून. सांज जाली भायर न्ही काळोख जालो पळयत. इतलो काळोख जालो तो भायर. आनी टायम 7 जाली. सो आतां ह्या दिसान रोकडोच काळोख जाता न्ही. सो च्या पिवपाक बसले कडेन खबरी मारता टायम कळच ना न्ही रे. देवाक वात लायता. आनी हांवें न्ही केक जो आसा पळय न्हू तो केला म्हाजो दाखयता तुमकां. केक आनी एक 5 मिनटां दवरला बरो. नायफ जो आसा पळय तो क्लीन असो सुटना तेका लागून कुकराचे धापडे मस्त असो केक जो आसा पळय तो बेक जाल्लो आसा. कट करून फाल्यां दाखयता. आयज कट करपा ना. आयज जस्ट डिमोल्ड करतलें आनी दवरतलें हांव तसोच. तर हो केक हांगासर आनी आतां हेणें हाडलेली भाजी बी काडपाक जाय. ही पळयत हांगासर ग्रेप्स हाडले आयज. म्हाजी ऑल टायम फेवरेट. म्हाका खूब आवडटा ग्रेप्स, ऑरेंज. एक्चुली फ्रुट्स म्हाका सगळे आवडटा डाळीम सोडून म्हाका कसलेय फ्रुट्स आवडटा. बट अशें करून ग्रेप्स बी जे आसता पळय न्हू ती म्हाजी फेवरेट. आतां ही हाडल्या न्ही तेणें सो मिठाच्या उदकान घालून दवरलें हांवें. अशीच काडून दवरता. आनी बाकीचे फ्रुट्स आनी वेजिटेबल्स आसा. ही पळयत च्यायेची आयदनां धुवपाची उरले. सो ही हांगासर भाजी काडून दवरपाक जाय. सो कोथमीर बी निवळ करपाक जाय. फ्रुट्स बी आसा हितून थोडे फ्रुट्स हांगा आसा. हें पळयत ड्रॅगन फ्रूट हाडला 4. सो ही ड्रॅगन फ्रुट्स आसा. सो हे सगळें न्ही आतां काडून क्लीन करून दवरपाक जाय. सो हें पयलीं करून घेता आनी मागीर डिनराचें काम. त्या पयलीं व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळ्या तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय. फाल्यां एनिवर्सरीचो व्हिडियो घेवन मेळटा तुमकां. एक्चुली आतां आमचो तुमकां सांगले त्या प्रमाणे प्लॅन कांय नाशिल्लो. जस्ट आतां बारीकसो प्लॅन केला. पळया एक्झिक्यूट कसो जाता तेजेर डिपेंड आसा न्ही रे. आतां जस्ट हांगा च्या पिवपाक बसले तेन्ना केला. सो मागीर सांगता तुमकां. फाल्यां कळटलें. सांगना फाल्यां समतेच कळटलें तुमकां. मेळया फाल्यां एनिवर्सरीचो व्हिडियो घेवन. बाय बाय. हॅलो.